प्रायमाचे तियात्रिस्ट कार्यावळीन म्हाका सोमेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट कुशाल बरी येवकार. प्रेक्षकांनो, तियात्रिस्ट ही कार्यावळ जी प्रायमाचेर दर मंगळाराक रातच्या 9 वरांचेर प्रसारीत जाता म्हणजे वितरायतात, ती कार्यावळ तुमी सोमेस्तांनी मानून घेतली म्हणून आमी चडांत चड काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटात. प्रायम टीव्ही खुशालकाय उमेद साबार तरेचे तियात्रिस्ट हे कार्यावळींत हाडचे, तांची तुमकां बॅट करून दिवची, तांचे अणभव जाणा जावन घेवचे. हेच नदरेक धरून आयज तुमच्या सामकार हाडला आनीक एक कलाकार, एक तियात्रिस्ट भाव न्हय आमचो. सद्याक ओरिजिनली सांगपाचें म्हणल्यार जे मनीस आमचे गोंयकार भाव जे बाकीच्या राज्यांनी भारताच्या बाकीच्या राज्यांनी शिंपडलेले आसा ते ओरिजिनल गोंयकार भाव हे साबार जाण भारतांत मेळत ते सुवातांचेर त्या एका इतिहासीक कारणाक लागून हांगातून शिंपडोन थंय रावतात. पूण त्या जाग्याचेर ते गेले तर तांणी गोंयची शीतकोडीच न्हय जें हांवें आदीं सांगलेलें आसा. तांच्या सांगाताक तांणी गोंयची संस्कृती, गोंयची कला, गोंयची परंपरा, गोंयची अस्मिताय आपल्या सांगाताक व्हेले. आनीक हेंच नदरेक धरून आयज तुमचे भेटेक आयलोलो आसा महाराष्ट्रांतलो एक जिल्लो जाका सिंधुदुर्ग म्हणून पाचत्तात. थंय एक धाकटोच गांव आसा आजगांव म्हणून. आजगांवचो एक तियात्रिस्ट भाव, एक तरणाटो कलाकार जो तियात्रांच्या मोगान, कोंकणी संस्कृतीच्या मोगान, कोंकणी अस्मितायेच्या मोगान खूपच लाजता, खूपच भासता, खूपच वावर कोत्ता, खूपच तळमळेन वावर कोत्ता, खूपच पोटतिडकेन वावर कोत्ता. तियात्र दाखोवपाक, ती संस्कृती जिवी दवरपाक आजगांव सारक्या महाराष्ट्रान हे भाव आनी भयणां जंय थंय वस्ती करून आसा ती खूपच तळमळेन वावुरता. ती खरेंच एक तांकां तांची तोखणाय आनी तुस्त करपा सारकी गजाल. आयज तुमचे भेटेक आयलोलो आसा बाब एडविन डिसोजा. एडविन डिसोजा एक तरणाटो कलाकार, तो खूब उमेदीचो. तो आपले स्वताचे तियात्र बरोवन थंयसर दाखयता, म्युजिकल शोज कोत्तात, ल्हान ल्हान कार्यावळी कोंकणी संबंदीत आसलेल्यो कार्यावळी एकठांय घडोवन हाडून लोकांक एकठांयता, लोकांक एंटरटेन कोत्ता. तो थंयचे सिंधुदुर्ग डायोसिजीन वावुरता. बिशप ऑल्विन बारेटो ह्या बिशपाच्या अंडर ताच्या ऑफिसान कोचेरीन तो वावुरता. ताचो संबंद साबार आमच्या क्रिस्ती समाजांतल्या लोकां कडेन थंयसर येता, तांकां तो एकठांयता, तांकां उमेदीर दवरता. आयज तो तुमचे भेटेक आयलोलो आसा. सोमेस्त प्रेक्षकांच्या नांवान प्रायम टीव्हीचेर ताका हांव काळजांतल्यान येवकार दिवन खुशाल बरीत नमस्कार करता. नमस्कार. एडविन बाब, खूब बरें दिसलें तूं आयज आमच्या प्रायम टीव्हीर आयलो म्हणून. तुका कशें दिसता? म्हाका चड खुशालकाय भोगली. पयलेच फावट हांव एका टीव्हीचेर आनी तेच भाशेन हांव प्रायम टीव्हीचेर आयला आनी ही संदी म्हाका मेळ्ळी. आयज हांव खूब खुशालकाय भोगता. ओके एडविन बाब, कितें आसता आमचे जे वेळार तुका आतां हजारांनी प्रेक्षक पळयतात प्रायम टीव्हीचेर, न्हय फकत गोंयांत, भारतांत आनी बट आख्या विदेशांत, संवसारभरचो लोक ह्या वेळार तुका पळयता. म्हणटकूच म्हाका तुवें इस्कुटावन सांगलेली जाय आसलेली हो सिंधुदुर्गांतलो आजगांव, सिंधुदुर्गान हो आजगांव गांव खंय पडटा आनी थंय कितले जाण गोंयकार स्थायीक जाल्ले आसात, आनीक तुजो जल्माचो गांव खंय, तुजो पुर्वजांचो जल्माचो गांव खंय गोंयान, आनी हो आनीक हेर जी म्हायती संबंदीत जी आसा ही सगळी तुवें म्हायती दिली जाल्यार चड बरें जावपाचें. बरें स्टालीन बाब, तुमी सांगले त्या प्रमाणे 1560 साल इनक्रीज जावं जालें आनी जायतो लोक गोंयासान महाराष्ट्रान गेलो. पूण आमी गेल्या उपरांत आमी जरी सिंधुदुर्गाक आसले तरी आमचे पुर्वज हे गोंयकार आसात आनी आमी आमची भास, आमची संस्कृताय आयज पर्यंत तिगोवन दवरल्या. आमी केन्नाच ती उणी करूं ना. आनी आदल्या तेंपार आमच्या तियात्रा बद्दल उलोवचें जाल्यार जायते लोक तियात्र घडोवन हाडटाले. म्हजो बापूय एक तियात्रीस्ट आसलो, जॉन मास्तर हो एक तियात्रिस्ट. अशें जायते तियात्र जाल्यान ते आपल्या कश्टान ते आपल्या स्वताच्या पयशांनी तियात्र घडोवन हाडटाले. आनी त्या वेळार म्हजो बापूय तियात्र करतालो आनी सांगून म्हाका एक खुशालकाय भोगता. एक व्हडलें अवॉर्ड कशें म्हज्या बापायक आयज थिंगासर वळखता, एक तामियो फराशी म्हणून. तामियो म्हटल्यार लोकांक हांसूंक येता, पूण म्हाका तें व्हडलें अवॉर्ड दिसता, कित्याक तें नांव तें तियात्रा वरवीं जोडलेलें. आनी ह्या गांवांत, म्हणजे धाकटुल्या गांवांत, सिंधुदुर्गाच्या आजगांवच्या गांवांत जायते म्युजिशियन आसात, जायते तियात्रिस्ट आसात. एक व्हडली खाण समजता जेका सगळे म्युजिशियन, आर्टिस्ट, तियात्रिस्ट, तियात्र बरोवपी हांगासर जल्मल्यात, तियात्र केल्यात. आनी ताका लागून ह्या गांवाची म्हाका खूब अपुरबाय आसा आनी ह्याच गांवांत म्हाका जायतो मोग दिला आनी ताकाच लागून आयज हांव हांगासर तुमच्या मुखार पावला. म्हणटकूच तूं इनिशियली तियात्रमाचेर खंयच्या वर्सा भितर सरलो आनीक हांवें आयकलां त्या प्रमाणे तुवें गोंयांतसून गेल्लो एकलो फामाद तियात्रिस्ताचे तियात्रान तुवें ल्हान आसतना भुमिका केल्या म्हणून. म्हणटकूच तूं तियात्र स्टेजीर कसो भितर सरलो आनी तुवें तुजें तियात्र स्वताचें तियात्र बरोवपाक केन्ना सुरू केलें आनीक कशें काय तुमी तें थंयसर दाखयतात हाचेर थोडो उजवाड घायल्यार चड बरें जावपाचें.
एडविन बाब. हय बाब स्टेली तुमी जाणा आसतात पयलो तियात्र आयलो ताचें नांव जावन आसलें एक इटालियन भुरगो म्हणून आनी ते रिबेरो बाब हाणें बरयलेलो. तो कितें करतालो एक ऑपेरा पळयतालो आनी तियात्र घडटालो. पयलो तियात्र असोच घडलो. हेच परी म्हज्याय जिवितान घडलें. आमी धाकटे आसतना जायते फावटी गोंयचे कलाकार आल्फ्रेड रोज फन्स जो रोज हे तियात्र घेवन आमच्या गांवांत येताले आनी आमी ते तियात्र पळयताले. ते तियात्र पळयल्या उपरांत आमी घरा येताले आनी तशेंच आमी तियात्र करताल्यो. तेच भाशेन कांतारा म्हणून तेच भाशेन डायलॉग म्हणून आनी सांगोचें इतलें म्हाका खुशालकाय भोगता बाब स्टॅनली की हे तियात्र पळोवचे आमी धाकटे भुरगे आसले. पयलेन दुसरेन चवथीन पांचवीन अशें आसले पूण लोक आमच्या वाड्यांतलो आमच्या गांवांतलो आमच्या भुरग्यांक तियात्र पळोवंक येताले आनी फुकट तियात्र पळयनासले. 10 पैसे 20 पैसे 5 पैसे दिवन तियात्र पळयतले त्या तेंपार आनी अशें करून म्हाज्या काळजान ते तियात्राचो मोग रावलो आनी अशें परी म्हाज्या काळजान तियात्र मोग रावन तो वाडत गेलो. त्या तियात्र करच्या म्हाका कोणाचो सहकार मेळनासलो ना घरांसून सपोर्ट मेळनासलो कित्याक तियात्राक तितलो मान दिनासले. भियाताले तियात्र केले जाल्यार गांवांत उरतले आनी आपलो फुडार करूंक विसरतले म्हाज्या घरच्यांक भिरांत दिसताली आनी ताका लागून ते करूंक म्हाका जाता तितली मदत करिनासले. तरी आसतना हांवें तियात्र केलें. हांव शिकप जाल्या उपरांत हांव बोमाय गेलो बोमाय वावर केलो उपरांत परतून आसगांव आयलो आनी पयलोच हांवें तियात्रांत भाग घेतलो तो बाब मिनीन फर्नांडीस हांणी एक बरयल्लें नाटकुलें आसलें सोजा म्हणून. हांव आसलो मिनीन फर्नांडीस हांणी बरयल्लें आनी तातूंत भाग घेतलो. म्हजो एक खास आमी आगस्टीन कोयलो तिगांनी मेळून सपोर्टान आमी तें नाटकुलें तयार केलें आनी हें म्हाजें असलें पयलें तियात्रांतलें पावल. आनी तेच्या उपरांत मागीर हांवें म्हजो पयलो तियात्र घडलो आनी त्या तियात्राचें नांव जावन आसलें आयज म्हाका आनी फाल्यां तुका. व्हेरी गूड एडविन बाब. म्हणटकूच तुम्ही ओरिजिनली गोंयकार आनी तुम्ही कांय इतिहासीक कारणाक लागून तुम्ही दुसऱ्या राज्यांनी वा दुसऱ्या जिल्ल्यांनी पावले तरी तुम्ही तुमच्या सांगाताक आमची कोंकणी भास कोंकणी तियात्र तुमच्या सांगाताक व्हेलो कोंकणी संस्कृती तुमच्या सांगाताक व्हेली आनी तुम्ही ती जिवन धरपाक तळमळेन आनी तुजे सारके तरणाटे एकवटान रावन तुवें वावर कोत्तात आपली भास आनी आपलो संस्कृती आनी आपली परंपरा सांबाळपाचो ही खरेंच तुमची तुस्त करपा सारकी गजाल. हांव ह्या वेळार प्रायम टीव्हीचेर रावन सोमेश सिंधुदुर्गच्या भाव भयणांक शाबासकी दिता वाखाणणी दिता ताणें असोच हो वावर चालू दवरचो. म्हणटकूच आतां तुवें तुजो स्वताचो तियात्र दाखयला थंय तुवें हांवें आयकलां तुमी थंयसर म्युजिकल शोय घडटात म्हणून. हय म्हजी एक इच्छा आसली की जायते सुवातेर टीव्हीचेर आमी पळयता म्युजिकल शो जातात गोंयांत जाता जायते पण सिंधुदुर्गांत असले कोंकणी म्युजिकल शो जायना आनी एकाच गांवांतल्या भुरग्यांक घेवन म्युजिकल शो करचें म्हटल्यार मजा नासली. पूण हांवें चिंतलें एक आख्ख्या सिंधुदुर्गांतल्या भुरग्यांक इनवॉल्व करचें तांचे टेस्ट घेवचे आनी ऑडिशन घेवचें आनी तांकां सिलेक्ट करचें आनी हो वावर आमी व्हडे उमेदीन केलो आनी व्हडलो खूब कश्टाचो वावर आसलो. जायतो म्हाका भितर लॉस जालो पूण हांवें चिंतलें तें हांवें पुराय केलें आनी सिंधुदुर्गांतल्या भुरग्यांक माचयेर हाडली. ताचे उपरांत जायत्या भुरग्यांक दुसरे शोन वावर मेळलो करूंक स्वताचोय बिझनेस केलो. कोण एक मराठी पिक्चरान काम केलें एका म्हज्या कलाकारान ते एक खुशालकाय बोली कितें हांवें केलें तें म्हाका बरें फावो जालें म्हणून. सो अशें परी हांवें सिंधुदुर्गांत आनी त्या वेळार आयिल्ले म्हाका सपोर्ट करूंक म्हजे सांगाता म्हाका मदत करपाक ते म्हणल्यार कॅनी झुजाट जे व्हडले गायक आसात ते कांतार घडपी कांतारा म्हणपी ते म्हजे सांगाता आसले. बाब यंग चिको आनी ताचो चेडो आसलो ज्युनियर चिको आनी अशे मराठी कलाकार आसले दादा मडकईकर म्हणून दिगांवचो आसून जो कविता घडटा तो आनी तेंचे सगळ्याचे सांगाता हांवें देव सिंधू द्वारा मी फॉय शो घडोवन हाडलो. म्हणटकूच तुवें हे तरेन तुजो वावर चालू दवरलो आनीक तुका जाल्यार म्हाका सांग तुमच्या आतां सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांत आनी खास करून आसगांव गांवांत जेन्ना तियात्र दाखयतलो जाल्यार जे कलाकार जे तियात्राक जाय आसता जे म्युजिशियन जाय आसता जे सेटींग आमच्या तियात्राक पारंपारीक सेटींग जें जाय आसता हें सगळें तुमकां थंयसर मेळता तियात्र करून. हेच व्हडलो आमकां लॉस आसा थिंगासर आमकां असलें कांय मेळना. आमी सगळे एकठांय येता जो आमचे म्युजिशियन आसात बरे बरे थिंगासर आयज थिंगासर सिंपल मायंड ग्रूप म्हणून एक चलता एक जॉनी ग्रूप म्हणून चलता एंट्रीचो ग्रूप म्हणून चलता म्युजिशियन आसात थिंगासर आमकां बरे बरे वाजोवपी आसा. म्हजे लागीं एक शेजारी एक बॉडीस म्हणटा तेजें नांव आसा फिलीप फर्नांडीस ताका आमी बॉडीस म्हणटा. हांच्या आदारान आमी जायते तियात्र केले. तशेंच पर डे म्हणटा थंय पर डे आमचे लागीं आसना पूण कोणा कडल्यान आमी हायर करता आनी ते घेवन येता स्टेज कोणा लागसान बांदून घेता. हॉल आमचे लागीं ना आसा. इतलें आसतना देखून आमी थिंगासर जायते तियात्र करून हाडले आनी 1 आनी 2 न्हू तर लागीं लागीं हांवें 22 तियात्र म्हणजे तातूंत धाकटे आनी व्हड जाका आमी स्कीट म्हणटा नाटकुली आनी तियात्र अशे 21 तियात्र हांवें घडोवन हाडले आनी 22 तियात्र म्हाका घडोवचो आसा. व्हेरी गूड. तुमी खरेंच तो जो वावर तुमी तियात्रांचो आनी आमची परंपरा आनी संस्कृती सांबाळपाचो सिंधुदुर्ग सारख्या जिल्ल्यांत कोत्तात ही तुमची तुस्त करपा सारकी गजाल एडविन बाब. खरेंच तुका हांव शाबासकी दिता प्रायम टीव्हीच्या नांवान
आनी हो तुजो वार चालू दवरूंक म्हाका सदांच तुका सांगोशें दिसता. आतां म्हाका आनीक एक गजाल जाणा जावंक जाय. तुमचे थंयसर जेन्ना तियात्र दाखयतात तेन्ना लोकां कडल्यान रिस्पॉन्स कसो आसता? लोक खूब खुशी रावता, कित्याक पयलें म्हटल्यार गांवच्या भुरग्याक तियात्र केल्या म्हटल्यार तांकां उमेद आसता आनी त्या गांवच्या भुरग्यांक सगळ्यांचो सहभाग आसता. कोण दुडू दितात, कोण वावर करता म्हाज्यार, कोण म्हाका सपोर्ट करतात. आनी एडवीन तियात्र करता म्हटल्यार तांकां खूब खुशालकाय भोगता आनी सगळ्या धांवांनी म्हाका मदत करता. तातूंत पयलो म्हजो इश्ट आसा आगस्टीन कोयलो, म्हाका सदांच कांतारां बरोवन दिवंक तयार आसता तो. आलुल्या फर्नांडीस आनी जायते म्हजे तियात्र रेकॉर्ड करून आयज म्हाका ताका लागून म्हज्या जुने तियात्र पासून आयज पर्यंत पळोवंक मेवतात. कोण कांतारां गुणयतात, हेनरी आसा, बॅप्टिस्ट कोयलो आसा, हे म्हजे गांवचे भुरगे आसा ते धांवन येवन म्हाका मदत करतात. आनी जे जायती नांवां घेवंक जायना अशी जायती नांवां आसात. हे सगळे नांवां घेतले जाल्यार म्हाका असो प्रायम टीव्हीचो आख्खो दीस वेतलो. जायती नांवां आसात. म्हणटकूच एडवीन बाब खरेंच आमी उलयत रावया. तुजे कडेन आनीकूय गजाली मारूंक जाय, म्हाका आनीकूय खूब कितें जाणा जावन घेवंक जाय आनी खुबशें तुका सुचोवंकूय जाय तुमची परंपरा चालू दवरपाक. पूण ताच्या आदीं म्हाका जाय आमी आतां एक धाकटोसो विसव घेवया, म्हणजे कॉमर्शियल ब्रेक घेवया आनी ब्रेक जाल्या उपरांत आमी रोखडेंच हाजीर जावया. ते मेरेन प्रेक्षकांनो तुमी पळयत रावात प्रायमाचे त्या दीस कार्यावळीन ब्रेक जाल्या उपरांत सोमेस्तांक तुमकां माय मोगाचो नमस्कार प्रेक्षकांनो आनी खुशाल बरी तिवकार. आयज तुमचे भेटेक आयलोलो आसा बाब एडवीन डिसोजा, महाराष्ट्रांतल्या सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांतल्या आजगांव गांवचो एक तियात्रिस्ट भुरगो. खूब बोर घेता, खूब तोकोस घेता, खूब उमेद आसा, खूब पोट्टिडोक आसा. ही आमची कोंकणीची आपली तियात्रांची परंपरा आनी संस्कृती जिवन दवरपाक तो आपले वाटेन घडटा तितले प्रयत्न करता. ताणें आतां मेरेन आमकां साबार तरेची म्हायती दिली, थंयसर तियात्र कशें जातात, थंयच्या कलाकारां विशीं, थंयच्या लोकां विशीं, ताच्या गांवच्या विशीं, इतिहासीक कारणांक लागून कशे तरेन गोंयकार त्या काळार सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांत पावले ताचे विशीं ताणें आमकां साबार तरेची म्हायती दिली. आनीक साबार तरेचे भासाभास तो आमचे लागीं ह्या वेळार करपाक आयलोलो आसा. तुमच्या सोमेस्ताच्या नांवान ब्रेक जाल्या उपरांत ताका परत एक फावट नमस्कार दिवन हांव येवकार दितां. एडवीन बाब खूब बरें दिसलें तुका आयज म्हाका प्रायम टीव्हीचेर हाडून. खरें म्हणल्यार तुमकां आमी सोमेस्त गोंयकारांनी न्हय, सोमेस्तांनी तुमकां शाबासकी दिवंक फावो, तुमकां तेंको दिवंक फावो. कित्याक तुमी आमची परंपरा आनी संस्कृती तियात्रांची जिवन दवरपाक खूब पोटतिडकीन वावुरतात आनीक ही अशी चालू दवरची म्हूण म्हजी तुजे ताय प्रार्थना. आतां म्हाका एक सांग की आतां तूं जे तियात्र बरयताय, तूं तियात्र माचेर हाडटाय, तांचे शो गोंयान बीन जातात? म्हणजे सिंधुदुर्गान सोडून ताचे शो आनी खंय दुसऱ्या जाग्यांचेर खंय जातात? बरो प्रश्न केला म्हाका तुमी. सिंधुदुर्गान एक शो जाल्या उपरांत ते एक व्हडलें हडवीक आसा. दुसरो शो जावचें म्हटल्यार ते व्हडलें अवॉर्ड आसा. 4-5 शो जावचे म्हणजे विचारूंक नाका. पूण आमकां एक शो जाल्या उपरांत सिंधुदुर्गान दुसरो शो करूंक केन्नाच मेवना. गोंयां येवच्याक तर आमकां व्हडली आस, कित्याक गोंयचे जायते भाव तियात्र करून आपली संस्कृताय सांबाळतात, ताका आमच्या सिंधुदुर्ग लोकां कडसून एक पोरबी. पूण आमकांय तेंच्यानी आपल्या कार्य तियात्रांनी आसपाव केल्यार आमकां खूब बरें दिसतलें, कित्याक आमकां हे सुयेक केन्नाच मेवना. आपलो तियात्र बरयला उपरांत आमकां भायर वचोंक मेवना. तरी आसतना कांय प्रयत्नांक लागून हांव कोल्हापूर जिल्ल्यांत मेंगलोराक अशा ठिकाणी हांवें अशा जाग्याचेर हांवें म्हजें तियात्र केलेलें आसा. म्हणटकूच तूं एक फावट तियात्र केला म्हणटकूच एकूच शो करून तूं ओगी बसोनाय, म्हणटकूच तूं त्या तियात्राचे आनीकूय शो जावचे म्हणून तूं पोटतिडकीन वावुरताय. आनीक तुज्या प्रयत्नाक उण्या चड प्रमाणान फळूय मेवता. ही खरेंच वाखाणणी करपा सारकी गजाल तुजी एडवीन बाब. आनीक तुजी फिमेल कॅरेक्टर्स कशी, ते फिमेल कॅरेक्टर्स तेंचो आवय बापूय तांकां एलाव करता वो तुमी कशे तरेन फिमेल कॅरेक्टर्स तियात्रांनी अरेंज करता? आमकां थिंगा सर फिमेल कॅरेक्टर मेळोंक म्हटल्यार भोव मुश्कील आसा. ते फिमेल म्हटल्यार बायलांक म्हटल्यार ते जायते लोक वचोंक फुडें दिनात ना माचयेचेर वचोंक. म्हाका ह्या वेळार एक डायलॉग उडास येता एका तियात्रान म्हटलेलो म्हाका आसा प्रिन्स जाकोबाच्या, की जायते लोकांक बायलांक समजतात एक ते कोलवत म्हणून, पूण ते कोलवत न्हू, तो म्हणटा हे कोलवत न्हू, पूण ते जावन आसता एक कलावंत. ही खरी गजाल आनी ताका लागून हे आमचे लोक सजमोन घेयनात. ताका चेडूं मेवतना मुश्कील जाता. मागीर आमी कितें करता, आमच्या गांवांत जेन्ना तियात्र आसता तेन्ना आमकां जे चेडूं मेवता जाका खोशी आसा ताका घेता आनी ताका आमी ट्रेन करता. म्हणल्यार फकत आमकां डायरेक्शन दिवचें पडना, तर ताका आमकां एक्टिंगूय शिकोवचें पडटा. केन्ना केन्ना 2 पड्डे जाल्यार 2 दीस जाल्यार 3 दीस जाल्यार ते सोडून येतात, दुसरे येतात कोण तरी. हे करून आमकां जायतो भार घेवचो पडटा फिमेल कॅरेक्टराक लागून. ह्या हाचो आमचो व्हडलो प्रॉब्लम आसा. म्हणटकूच तुमकां खूब अडचण्यो उप्रासतात एक फिमेल कॅरेक्टराक लागून जेन्ना तुमी तियात्र दाखयतात तेन्ना. म्हाका दिसता आयच्या सुदरलेल्या समाजान म्हाका दिसता अशें घडप म्हणल्यार ती एक खरें खोंत करपा सारकी गजाल. पूण कांय
कांय परवा ना एडविन बाब तुजे सारके हिलारीन डिसोजा म्हणटा ते एक मजबूत मनीस आसा जे खूबच जे म्हाका दिसता तुजे कजन ते खूबच सहकार दिता तुका तुजे कलेन आनीक आनी तेच भाशेन तुजे इश्ट जे जांची तूं बारकाय दिताय म्हाका दिसता ते खूब तूं तांचे कडल्यान आनीक कितें कितें अपेक्षा करता म्हणजे तुका हे फुडाराक तुजो वार फुडें व्हरूंक आनी चालू दवरूंक तुज्या सिंधुदुर्गाच्या आनी खास करून आजगांवच्या भाव भयणां लागीं सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांतल्या लोकां लागीं तूं कितें अपेक्षा करताय? बरें गेलें. तुम्ही जाणा आसा गोंयान हांवें केन्ना आयकोंक ना तियात्र एका चेडवान डायरेक्ट केलेलो. तो जेन्ना आमचे लोक चेडवांक जेन्ना सुबेज मान दिना तियात्रान येयल्या उपरांत हांवें एका चेडवाक एक सुयेक दिलो डायरेक्शन धरचें. तुमी नांव घेतलें बाय हिलारीन डिसोजा. हिलारीन डिसोजा म्हाजो एक तियात्र डायरेक्ट केलो आनी लोकां मुखार हाडलो आनी बरो तियात्र जालो. तियात्र नांव जावन आसलें हांव मेलो जाल्यार आनी त्या तियात्राक बरें हें मेळ्ळें रिस्पॉन्स बरोय मेळ्ळो त्या तियात्राक. हे भाशेन हांव जायत्या चेडवांक जावं चेड्यांक जावं भुरग्यांक सुयेक दिता तियात्रान वावर करच्याक. हांवें म्हजे बरो तियात्र कोणाकूय दिता आनी सांगता तुमी तियात्र करा म्हणून एक पयसो घेयनासतना. परत तांकां जाय जाल्यार हांव येता आनी तांकां डायरेक्शन दिता. हांव वयता आनी तांकां मदत करता. जायते फावटी कॉलेजचे प्रिंसिपल्स सिस्टर्स म्हाका सांगतात तियात्र बरोवच्याक वा स्किट बरोवच्याक म्हजे लागून कोंकणींतल्यान जावं मराठी जावं इंग्लिशींतल्यान बरोवन घेतात आनी हांव ते बरयता कित्याक ती जावन आसा म्हजी एक कला आनी अशे परी हांव ही कला जिवन दवरच्या पासत हांव जाता ते भाशेन देस्पेस घेता. आतां कोंकणी तियात्रांच्या माचयेर जावं तुज्या गांवांत तियात्रांची प्रगती करपा खातीर तुमच्या गांवांतसून तियात्र भायर भायर पावोवच्या खातीर तुजे कसल्यो कसल्यो येवजण्यो आसात? भायर पावचे फावटी हांव जायते तुमचे सारके लोक आसा तांकां मेळोन रावता. म्हटल्यार तुमचे वरवीं म्हाका एक सुयेक मेळ्ळो ते भाशेन प्रायम चॅनल आयज म्हाका मेळ्ळा. प्रायम चॅनल वरवीं लोकांक कळतलें म्हाका एक गरज आसा म्हाज्या सिंधुदुर्ग लोकांक भायर व्हरचे पासत फस्ट तांची कला पयशांक लागून न्हू आमची कला लोकांक कळचे पासत आमचे मदलो मोग तुमचे मदें रावचे पासत आमी भायर सोदता. ताका लागून हे म्हजे इश्ट आसात तांकां हांव मेळोन रावता तांकां सांगून रावता कित्याक एक कठीण बाब तियात्र भायर व्हरच्याक ते तियात्र करच्या जायतो देस्पेस आसा जायते प्रॉब्लम आसात. ताका लागून जे भुरगे जाका आवड आसा तियात्राची जाका कोंकणीचो मोग आसा हे लोकांक धरून रावता आनी तेचे वरी न्हय मुजत तियात्र पूण सिंधुदुर्गांतल्या खंयच्या एका डायरेक्टराचो जावं कलाकाराचो तियात्र वो कलाकार आमच्या सिंधुदुर्गाच्या भायर वचचो म्हूण म्हाजो सदांच प्रयत्न चालू आसता. व्हेरी गूड. आनीक हे तुजे प्रयत्नाक आयज ना फाल्यां फूल जेरूल मेळटलो एडविन बाब हातून कसलो दुबाव ना. तूं तुजे प्रयत्न चालूच दवर. गोंयान आमच्या तियात्रांची प्रगती उदरगत करचे खातीर तियात्रांच्या प्रश्नाक संबंदीत आसलेली एक तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा म्हणून आहा. हांकां तुमी केन्ना अप्रोच जाल्यात आनी तुमच्यो डिफिकल्टीज आनी तुमच्यो अडचण्यो तांकां सांगून तांचे कडल्यान कसलो आदार बीन केन्ना मागपाचे प्रयत्न केल्यात? एक फावट केलो जेन्ना प्रिन्स जाकोब तेचो प्रेसिडेंट आसलो आनी ते आमी ताका येवकार दिलो एकदां सिंधुदुर्गांत ते आमकां एक व्हडली मदत केली आनी पयलेच फावट आमकां सिंधुदुर्गांत तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हांच्या लागसावन 20,000चे मदत मेळ्ळी आनी आमकां खूब खुशालकाय भोगली की कोणी तरी आमकां मदत केली म्हणून. पूण ताचे उपरांत कितें जालें खबर ना पण आमकां ती दारां बंद जाली. पूण आमी जास्ती सुबेज ताचे पासून मागोवंक ना कित्याक ते जावन आसात गोंयचो भाग म्हणून आमी ताचे पासून केन्ना प्रयत्न करूंक ना कोणाक वायटूय धरूंक ना. जे दिता ते व्हडले सन्मान आमी ताचो स्विकार केलो. एकदम बरी गजाल एडविन बाब. बट तियात्र अकादेमी हो गोंयचो भाग आसलो तरी तियात्र हो प्रकार सगळ्यांचो हो गोंयकारांचोच असो म्हणटा जो शिक्को मारलेलो ना. जे गोंयकार जे तियात्रीस्ट जे जाग्याचेर शिंपडलेले आसात तांकां सगळ्यांकूच सहभाग करून तियात्र अकादेमी घेता. म्हाका दिसता तुमी तुमच्यो येवजण्यो फुडें चालीक लावपा बाबतीन तुमी तियात्र अकादेमीच्या जाळवणदारांक मेळोन तुमी तांकां तुमच्यो अडचण्यो सांगून तुमकां परमनंट कितें तरी तुमी सहकार करपा खातीर तुमी प्रपोजल घालपाचो प्रयत्न करूंक जाय. वो तुमी केल्यात हेच्या अशें? आतां अशें करूंक ना आमी असो प्रयत्न चालू आहा. ताचे पासून आमकां बाब एडमन जो आयले धिरवे तियात्र केला आनी तेणी बरें तियात्र जाला तो आजगांवान जावं रेडी मालवण ह्या सुवातेर तेणी जायत्या सुवातेर आमच्या सिंधुदुर्गांत केला आनी तियात्र जायत्या लोकांनी वाखणला. ह्या तियात्र डायरेक्टर बाब एडमन वास आनी ताचो आमीक बाब मिलाग्रिस तो ते म्हाज्या घरा आयलेले आनी तेंच्यांनी भासाभास केल्या म्हाजे सवय आनी प्रयत्न चालू आसात कितें तेंचे लागीं उलोवन आनी आमकां तियात्र अकादेमीन जावं कला अकादेमी तर्फे आमकां कितें तरी मदत मेळटली म्हणून तियात्र करच्याक. एकदम बरी गजाल. आनी म्हाका दिसता तियात्र अकादेमी तुमकां मदत केल्या शिवाय केन्नाच रावची ना. म्हाका दिसता ह्या वेळार जे कोण आमचे तियात्र अकादेमीचे जाळवणदार वो तियात्र अकादेमीक संबंदीत आसलेले आमचे तियात्रीस्ट भाव जेन्ना तुका पळयतात आनी तुजी अडचण्यो आयकतात म्हाका दिसता ते जावन स्वता कित्याक कारण तुमी सिंधुदुर्ग सारक्या जिल्ल्यांत महाराष्ट्राच्या तुमी ओरिजिनल गोंयकार आनी तुमी जो वावर कोत्तात तो तियात्रांचो वावर कोत्तात म्हणटच तियात्र अकादेमीचो ड्युटी जावन आसा तुमकां गोडटा ते पर्यंत तुमकां मजत करूंक आनी तुमची कला उखलून दवरूंक. हांव सोजमतां ह्या वेळार तियात्र अकादेमीचे मनीस जे कोण बाब एडविन डिसोजाची मुलाखत पळयतात
म्हाका दिसता ते हे गजाल लक्षान घेतले आसतले आनीक फुडाराक ताका म्हणजे तांकां जे सिंधुदुर्गांतल्या कलाकारांक फुडें सरोंक ते आपली गोट्टा ते परी मदत करतले म्हणून म्हाका जरूर खात्री आसा. एडवीन बाब, आतां म्हाका आनीक एक जाणा जावंक जाय, तूं स्वताक तियात्र बरयताय, तूं स्वताक एक्टींग करताय म्हणटकूच तूं तियात्रांनी तुवें साबार कडेन एक्टींग केलेलें आसतना तुका म्हाका दिसता साबार डायलॉग्स तूं स्वता बरयता म्हणटकूच तुज्या डायलॉग्सांचो तुका बेस बरो उगडास आसतलो. अशे तरेन खंयचे तरी तुज्या तियात्रांचो ह्या वेळार एक लायव्ह डायलॉग म्हणून दाखय. आनी डायलॉग म्हणचे पयलीं ते तियात्राचें नांव आनी तो डायलॉग खंयच्या सिट्युएशनाक लागून क्रिएट जालो आनी तूं कसले स्टोरीची ब्रीफ आउटलायन आनीक हें सांगून तो एक डायलॉग म्हाका म्हणून तुवें तर आमच्या प्रेक्षकांक दाखयल्लो जाल्यार तुजे भासाभाशेक आमचे आनीक वजन येवपाचें. शुअर. तुकाच लागून तियात्र म्हाका सिंधुदुर्गांत जायतो गाजला. पयलो तो डायरेक्शन दिल्लें ताका हांवें फादर फ्रांसीस डिसोजा हाणें, आनी तो तियात्र गाजला. त्या तियात्र जायते सुवातेर जालो आनी आयज पर्यंत तो तियात्र चलता. म्हजो पोन्नो तियात्र तो. आनी त्या तियात्र एक असो डायलॉग घडलेलो. अशें एक सिच्युएशन आसता तियात्रान की मनीस लिपोवन लिपोवन पयलीं कर्म करता आनी एक कर्म आपलें लिपोवचे बदल दुसरीच मिस्टेक करता, तिसरी मिस्टेक करता. आनी त्या वेळार असो एक डायलॉग घडलेलो की कोंबयेच्या पांयांक एक पावट केंस गोंदले म्हणटच ते सुटोनात आनी ते सुटोवचो प्रयत्न केलो जाल्यार ते आनिकूच गोंदावतात. आनी हो डायलॉग जायत्या लोकांक पसंद आयिल्लो, बरो लागलो. एकदम बरो डायलॉग एडवीन बाब. खरेंच हे डायलॉगान म्हाका दिसता बरी सोजमणी आसा, कित्याक कोंबयेच्या पांयांक तर केंस घुसपले म्हणजे गोंदळले जाल्यार ते सोंपेपणी सुटनात आनी सुटोवपाचे प्रयत्न केले जाल्यार चड घुसपतात. म्हाका दिसता हे डायलॉगा उद्देशीक गमता की तुकाच लागून हो तियात्र एकदम वजनादीक आसतलो. एडवीन बाब, खरेंच तूं आयज आमचे प्रायम टीव्हीचेर आयलो. आयज तुवें आमकां भेट दिली. सोमेस्त लोकांक तूं दिसलो. सिंधुदुर्गाचें खरेंपण कितें, तियात्रांचे कले विशीं, तियात्रां विशीं, तियात्रांचे परंपरे विशीं तुवें जायतीच म्हायती दिली. तुका तुज्या मोळार सिंधुदुर्ग गांवांतूच न्हय आख्या संवसारभर तुवें पोरजोळचो, तुजें तियात्र तुजें संवसारभर फाकारचें आनीक सिंधुदुर्ग आनी गोंयचें रिलेशन सदांच अशें मजबूत उरचें. आनीक तुमकां सगळ्या मोळांचेर हांव व्हड शाबासकी दिता आनी लांब फुडार रावंड येता. तुका काळजांत देव बरें करूं. काय देव बरें कर. तर प्रेक्षकांनो, हो जावन आसलो बाब एडवीन डिसोजा गांवान सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र जिल्ल्यांतल्या सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांतल्या आजगांव गांवचो तो आयज तुमचे भेटेक आयलो. ताणें तुमकां तांची तुमकां भेट करून दिली. ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली, ते कार्यावळी विशीं फीडबॅक वो सुचोवण्यो वो टिका कितें करपाचें कितें सांगपाचें आसा जाल्यार आमचो वॉट्सॅप नंबर आनीक ईमेल ID हांगा TV स्क्रिनीचेर फ्लॅश जाता. तेन्ना मेरेन दर मंगळाराक रातच्या 9 पळोवंक विसरो नाकात प्रायम टीव्हीचेर येवपी तियात्र तियात्रिस्ट.